माझे नाव अरविंद पायाजी. हांव कोरगांव रहिवासी आणि कोरगांव पंचायतीचो वोटर. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन इतलें मागता की आमकां हांगासर जे आतां आमचे आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाल्या उपरांत आमकां बरें दिसलेलें कितें तरी चेंजीस जातले म्हणून. पूण पळोवंक वयशीत जाल्यार तशें आमकां कांयच चेंजीस ना. हांगा फॅसिलिटी ना, कांय ना, कांय ना. हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता, हेल्थ मिनिस्टरा कडेन मागता की हांगासर आमकां एक परमनंट आमकां डॉक्टर जावो. एक डॉक्टर आसा म्हणटाले खंयच्या मंगळारचो एक डॉक्टर येता. तो केन्ना येतालो की 1 वर आसतलो किंवा 1 वर नासतलो. एक 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 हांव जाल्यार हांगा 4-5 फावटी येयल्लो. जेन्ना हांव पडलेलो तेन्ना मातशें म्हाजें बॅक पेन जाल्लें तेन्ना हांव दाखोवपाक गेल्लो जाल्यार डॉक्टरूच मेळना म्हाका. मंगळारच्या मंगळार हांव 4 फावटी परतून गेलो. सो आमकां जर आतां 8,000 वोटींग आमचें आसा आनी म्हाका दिसता आमचे जे आतां युवा भुरगे आतां फुडें जे वोटर जातले ते म्हाका दिसता कमीत ते म्हणजे जवळ जवळ 3,000 म्हणजे टोटली म्हाका दिसता 10-12,000 आमचे मिनिमम 10-12,000 हे वोटींग जातले. हेचे फुडें जर आमकां डॉक्टर जर रेगुलर मेळना जाल्यार आमकां कितें फायदो ह्या ऑफिसाचो. आमकां जाता तितलो बेगिनात बेगीन हेचें कितें तरी सोल्युशन काडून गव्हर्मेंटान किंवा हेल्थ मिनिस्टरान आमकां डॉक्टर एक फिक्स दवरपाचो फूल टायम. आनी फूल टायम जावो आमकां. विकली जितले 5 दीस कितले मेळटात आमकां पळय, मंडे टू फ्रायडे तरी आमकां डॉक्टर जावो. म्हाका सांग, हांगासून एक टायम बसी नासतात, टायमींग बसी नासतात. लोक बाबडो देवसानसून जावं भायडांसून जावं पेटीच्या वाड्यासून कसो येतलो हांगासर. बाबा एक लागीं आहा म्हणून तरी चलोन तरी येवं शकतात न्हू. आनी एक गव्हर्मेंटा कडेन हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन इतलें मागता की प्लीज मातशें आमच्या ह्या ऑफिसाचें जे हेल्थ सेंटर आहा, हे हेल्थ सेंटर आहा पळय तेची RMD तरी करा तुमी. कित्याक हांव वचत थंय पळयता हरमला तेंची RMD जाल्या. तेंची वोटींग कितल्या नॉट मोर देन 8,000 नो मोर देन 7,000 ओन्ली 4,000 हरंबल. मागीर फुडें पालया वयशात 3,000 आहा, तेच्या फुडें केरये 3,500. म्हाका सांगा थंयसर तुमी फिक्स डॉक्टर जाल्यार थंयसर तुमी फिक्स डॉक्टर दिता जाल्यार येद्या व्हडल्या आमकां 9,000 वोटींग आसुनूय आमकां एक डॉक्टर हांगासर मेळना. डॉक्टर फक्त येताना हांगासर मंगळारचो येता डॉक्टर, फक्त 5 मिनटां रावता. ब्रदर, सिस्टर आनी एक कंपाउंडर. ती बाबडी कोण मागीर डॉक्टर मेळना म्हणून ते सगळे परतून वयतात. कितें फायदो हेचो ह्या ऑफिसाचो. आनी तांकां 3 जाण आतां ते ब्रदर, सिस्टर आनी तो एक हेल्पर आहा. जे पेशंट येतात आनी ते सगळे बेजार जातात. वाटेक कोणीय मेळटा खंय गेल्लो काय विचारलेलो तर कितें सांगतलो रे सेंटरान गेल्लो रे बाबा म्हणटात ते. आतां म्हटलें कशेंच रावंक जायना. म्हटलें आतां हेचेर तरी घालून पळोवया मंगळारचे. पूण ते खंय तरी हेका आमचे वयतात इन्स्पेक्शनाक, हॉटेलांक वयतात जावं आनी कितें तरी तांकां सायडीक वता. हांगासर लोक सगळो मागीर कंटाळून वयता पेशंट. आरोग्य मंदिर म्हणटा आमी, हेका मंदिर म्हणटलो कोणें बाबडे ते पेशंट खंयसून गाडी घेवन हांगासर येयत जाल्यार कशें हाडटले. थंयसून 30 मिटर कितें तरी आसतलो तो रोड. हो तरी रोड तांकां करून दिया. हो जावपूच जावो रोड. हे कितें म्हणून ते कितें सगळी खडी तेची म्हाका पयलीं केल्लो तो कोणी खडी काडून येयली आसतली तेची. तो मातसो कृपया तो आतां वेदें व्हडलें हें आतां हेल्थ सेंटर आहा आनी हांव आतां रस्त्याची परिस्थिती कितें कशें हाडटले पेशंटाक कोण. ते परतून आमकां रेगुलर जावं. आमकां डॉक्टर म्हणटा तो 5 दिसांक सारको जावं मंडे टू फ्रायडे. लास्ट हांव रिक्वेस्ट करता गव्हर्मेंटा कडेन, आमच्या हेल्थ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट करता आमकां हें हेल्थ सेंटर आहा ते RMD करून दिवपाचें. कित्याक तेणें करून जे तुयन वचपी आहात जे म्हणजे सादारण आमचे जे पेशंट आहात ते तुयन वचपी आहा तांकां बाबड्यांक वळा करून गेले जाल्यार परतून येवपाक बस नासता तांकां. ती इतली तरी ती हांगासर सोय तेंची सोयीस्कर जातली हांगासर लागीं येवपाक. इतलें मागता हांव गव्हर्मेंट. हांव नरेश कांबळी, कोरगांवचो रहिवासी. विशय म्हटल्यार कितें, आमच्या कोरगांवान आयुष्यमान आरोग्य मंदिर हे सुरू जालें. जे हेल्थ कम्युनिटी सेंटर आसले पळय त्याच जाग्याचेर. अजून ते हेल्थ कम्युनिटी सेंटराचे कितें बोर्ड वगैरे काडलेले ना, पण आयुष्यमान मंदिर जे आसा ते सुरू केलां. ते जेन्ना सुरू जालें तेन्ना एक खोशी जाल्ली की एक आमकां आतां कायम स्वरुपी हांगासर एक डॉक्टर मेळटलो आनी लोकांक तेचो फायदो जातलो. जे थोडे वयस्क लोक आसता जांकां पेडण्या वच किंवा म्हापसा वच हे किंवा प्रायवेट डॉक्टरां कडेन वच हे जावचें ना. हांगासर तेंचो योग्य असो संदीचो तांकां लाभ मेळटलो. पण जर पळोवपाक गेले जाल्यार आतांच्या हिशोबान
थंयसर सुरू जाला ते, पण कायमस्वरूपी डॉक्टर थंय नासता. दुसरे थंय ब्रदर्स आसता, सिस्टर आसता, सर्वंट आसता, तांकां इतर विजिटींग डोर टू डोर विजीट आनी कितें कामां आसता, जाच्या खातीर तांकां त्या सेंटराच्यान भायर गांवांत भोंवचें पडटा. अशा टायमार जाता कितें, थंयसर एखाद्रो कोण तरी तात्पुरतो एक्सिडंट जाल्लो काय प्रथम उपचार घेवपाक गेलो जाल्यार थंय ते नासता. आनी डॉक्टरूय बी कसो केन्ना तरी एक मंगळार दीस आय थिंक 2-2:30 ह्या दरम्यान तो येता. तो तो येता तेन्ना कितें पेशंट थंय आसना आनी पेशंट नासता म्हणटकच तो चड वगत रावपूय शकना. पण कंपल्सरी जर जेन्ना डॉक्टर आसतात म्हणून जर खबर आसत जाल्यार पेशंट जे कोण आसतात ते थंयसर येवन आपली सोय आसा ती पूर्ण करपाक शकता. पण सद्यस्थिती अशी आहा की पेशंट नसल्यामुळे डॉक्टर ना आणि डॉक्टर नसल्यामुळे पेशंट ना. डॉक्टर जे आसा न्हू ते पळोवपाक जर गेल्यार मंगळारचे 2 सुमार येता ते, ना अशें न्हू. पण ह्या म्हाका दिसता 2-3 मंगळार तेय बी ना. आतां डॉक्टरांचो हेतून कांय गुन्यांव ना, कित्याक ते येयले तेन्ना हांगासर पेशंट आसना आनी पेशंटांचे गांवांतल्या लोकांक खबर आसा की डॉक्टर आसल्या खबरी ना जाल्यार मागीर वचया. आनी खंयचोय व्यक्ती जर शीक पडटलो आनी कितें जाल्यार पर्टिक्युलर टायमारूच शीक पडटलो अशें ना. सो तांकां समज जर डॉक्टर अवेलेबल आसता जाल्यार आसा चलो आमी सेंटरान धांव घेवया, आपले कितें ते दुखणें आहा ते पळोवया, करपाक शकता. पण डॉक्टर जे येता ते खंय तरी पालया सारकिल्या किंवा केरये सारकिल्या जाग्याचेर आपले जे सेंटर्स आहा थंयसर ते विजीट करता. थंयसर जर पळोवपाक गेल्यार 4,000, केरये पळोवपाक गेल्यार 4,000 इतलीच लोकसंख्या, 4 ते 5 इतली लोकसंख्या आसा. आनी कोरगांवान जर पळोवपाक गेल्यार 12 ते 16,000 पर्यंत लोकसंख्या आसा, ल्हान व्हड धरून. जाल्यार हांगासर RMD म्हणून जे फेसिलिटी जी आसा ती आसणें खूब गरजेची आसली. आनी तेचो फायदो कितें, आमकां कायमस्वरुपी डॉक्टर मेळपाक शकता. सो सरकाराक विनंती आसा आनी हेल्थ मिनिस्टराक स्पेशली विनंती आसा की तेंच्यांनी आमच्या कोरगांवच्या ह्या आरोग्य मंदिरा खातीर मातशें लक्ष घालून काळजीपूर्वक मनानसून तेंच्यांनी खटपट करून आमकां कायमस्वरुपी डॉक्टराची सोय करची. हेल्थ मिनिस्टरां कडेन स्पेशली रिक्वेस्ट आसा की तेंच्यांनी RMD रुरल मेडिकल डिस्पेन्सरी जी आहा ती कोरगांवनी दिवची, जेणे करून आमकां कायमस्वरुपी डॉक्टर मेळोंक शकता. आमकां फार्मासिस्टूय अवेलेबल जातलो, जेणे करून लोकांक तुयें हॉस्पिटल किंवा प्रायवेटान किंवा आजिलोन वचोन वखदां बी हाडपाची काय आवश्यकता पडची ना. हांगात जर काम जाता जाल्यार तें बरें जातलें. सो आमचो जो हेल्थ मिनिस्टर आसा माननीय विश्वजीत राणे सर, आनी तशेंच आमचो पेडणे तालुक्याचो आमदार आमचे आल्लेकर सर, तांकांय बी रिक्वेस्ट आहा की तेंच्यांनी ह्या आमच्या निवेदनाचेर लक्ष घालून आपले परीन हे गैरसोय आहा ती दूर करून तुमचेंय नांव करचें, जेणे करून सरांनी आमी रिक्वेस्ट केली काय आनी तेंच्यांनी सोमतेच आयकून दखल घेतली आनी ती आमची गैरसोय आहा ती पूर्ण करून दिली. आनी अपेक्षा बाळगता की आमचे CM सर तर सगळ्यांचे लाडकेच आसा. हे बारीक सारीक गोश्टीन सगळे ते डीपली पळयता आनी वेचून काडटा आनी ज्यो कितें अडचणी आहा त्यो पूर्ण करपाक तेंचो सदीत हातभार आसता. सो तांकांय रिक्वेस्ट आहा की तेंच्यांनी ही आमची जी कोरगांवची गैरसोय आहा ती दूर करून हेल्थ लोकांचे सांबाळपा खातीर कार्यरत ते रावचे म्हणून. आनी आशा बाळगता की आमची रिक्वेस्ट ते कळकळ समजून घेतले आनी ती आमची जी रिक्वेस्ट आहा ती पूर्ण करतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.